जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप। म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतले तुम्ही बरे कर्ण जाणासाया हर एक मनशान जाय जय आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक सवकास, राग करूंक सवकास। कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता। ह्या पासत तुमचे थंय भरोन आसा ते मेळेपण आनी खोटेपण पयस करा। देवान तुमचे थंय लायला आनी तुमकां थारान दिवंक शकता ते उतार नम्रतायेन घेया। देवाचे उतार तुम्ही आयकल्यार मात्र फावना, त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसय, नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात। उतार आयकून त्या प्रमाणे करिना तो आरश्यांत आपले सारके पळयतल्या मनशा बरे। आपणाचे सारके तो पळयता आनी चलताच रावता, आनी आपूण कसो दिसता ते घडयेन तो विसरता। पूण जो कोण स्वातंत्र्य दिता ते सगळे नियमशास्त्र सत्रायेन व्हरवन पळयता आनी ताची शिकवण आयकून विसर नासतना ती करण्याने सांबाळता आनी तांतूं थीर रावता, तो आपूण करता त्या सर्व कामांनी भागी जाता। आपूण भक्तिवंत म्हूण लेखतात तसले मनीस आसतीत, पूण आपली जीब दांबून धरूंक ते नेनात जाल्यार ते आपणाकच फटयतात, तसल्यांचो धर्म व्यर्थ। देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो। अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचे। देवाचे उतार हे। सामार्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। अशे ते बेतसायदाक येवन पावले, थंय थोड्या जणांनी एक कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जय म्हणून ते पराती लागले। जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हडले भायर आपोवन व्हेलो। थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांय पुनी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारले। आनी ताची दिश्ट फाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात, पूण रूख चलले बरी म्हाका दिसतात। तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवा ताका सारके दिसोंक सुरू जाले। तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो। आनी जेजून ताका घरा फाटी धाडन म्हळें, हल्लेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकय सांगी नाका। देवाचे उतार हे।